मोरयेन देवाच्या पुताक संवसारी हाडूंक ना. मोरयेन देवाच्या पुताक संवसारी हाडूंक ना. कित्याक मोरयेक सादी स्त्री एक मनीस, मनशांतावन देव जल्मोवंक साध्य ना. मनशांतावन देव जल्मोवंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे चिंता अंत्योका जेजूच्या मनशा सैमा विशयांतले. देखून मोरयेतावन कोण जल्मालो? जेजू जल्मालो. पूण तो मनशा सैमाचो, देव सैमाचो न्हय. जेजू देवाचो पूत वय, मोरयेतावन आमकां लाभलो, तातूंत कांय दुबाव ना. पूण तो आपल्या आवयचे कुशीन गर्भी सांबाळता आसतना देव तशेंच मनीस. पूण ह्या संवसारी मोरयेन देवाक आमकां दिलो, मनीस न्हय. तसले एक चिंता पायलें. देखून आमी कितें म्हणटा हांगासर मनशा सैम, देव सैम आमी कितें म्हणटा हाचे मदें परत घुसपड आयली. देखून हे घुसपड एक कारण. आजकाल मस्त मनीस म्हळ्यार अशेंत हांव एक प्रिचर म्हूण सांगून पवित्र पुस्तक घेवन तो ताजे विवरण दिता आनी हांव एक पास्टर म्हणटा, ताजे उपरांत हांव एकलो प्रिचर म्हणटा अशें म्हणटा. पूण हे पवित्र सभेची चरित्र आमी जर तर चड आनी चड शिकल्या जर ते दाडा मात्र आमकां भावार्थाची सताई कशें उपजोवन आयल्यांत आनी वाडोवन आयल्यांत, कितलें तर्क जालां हाज्या फाटल्यान तें परत समजल्यार आमकां कळटा, आमकां समजत. पवित्र सभे महासभेन शिकोवन दिता आसतना स्पश्ट केलां सगळ्यांची पिंतुरां न्ही, जेजूची, भाग्यवंतांक कुंवार मोरयेची, भोडव्यांची आनी सांता भक्तांची, तितल्या जाणांची मात्र. देखून दुसऱ्या मनशांची पिंतुरां आमी कितें आमच्या देवासपणा खातीर, भक्तीपणा खातीर वापरूंक ना. तांची पिंतुरां आमच्या घरांनी अशी येत ते आमी तांकां गौरव दिवच्या. आमच्या मालगड्यांची जावं दी या हेरांची पिंतुरां दवरतात ती दुसरी गजाल. समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आणि सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. पवित्र सभेच्या सुरवेरेंत सभा वाडोवन येता आसतना आपोस्तलांच्या काळारी समर्थीक भावार्थाक संबंध जाल्ले दुबाव आनी सवालां येतलीं आनी ती आपोस्तलांनी इत्यार्थ करचे प्रयत्न केल्ले. आपोस्तलांच्या उपरांत शतमानां वेता आसतना पयलें, दुसरें, तिसरें शतमान परत असलेच दुबाव आनी तशेंच सवालां येते आसले. आनी असल्या वेळार जराल सभा आपोवन पवित्र सभेचे ह्या सवालांक जबाब दिवचे प्रयत्न करतले. असल्या दोन महासभा विशयांत फाटल्या एका आंकड्यांत आमी जाणा जाल्या. निसियाची महासभा, कॉन्स्टँटीन हाची पयली महासभा, मानादीक दोतोर राजेश रोजारियो हांणी आमकां भोव अपुर्बायेन ह्या दोनी महासभेंत कितें घडलें, कित्या खातीर ते आपयल्ले, ताचे फलितांश कशे जाले म्हूण आमकां विवरून सांगलें. हाच्या उपरांतल्या शतमानांनी असलेच महासभा आपयल्ले आसात. आज आमी असल्या महासभा विशयांत जाणा जावचे प्रयत्न करता. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान मानादीक दोतोर राजेश रोजारियो हांकां हांव स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. फादर, तुमच्या लागीं विचारचे आयचे पयले सवाल ही तिसरी जराल महासभा एफेसाची. ही एफेसाची महासभा कोणे आपयल्ली आनी कित्या खातीर आपयल्ली आनी ताच्या उपरांत ह्या सभेंत कितें फलितांश आयले? हे एक गरजेचे सवाल. आमी येदोळीचो समजल्या प्रकार 4थ्या शेंकड्यांत 2 महासभा चलुल्ल्यो आनी तातूंत दिल्ले फलितांश आनी तातूंत दिल्ली शिकोवन पवित्र सभेक उपकाराक पडली. आतां 5व्या शेंकड्याक येता आसतना थंयसर एक सवाल उदेले आनी ते सवाल जेजू विशयांतले सवाल. पूण ताचे तावन शिकोवन एक येता आसतना मोरयेकी लागू जावचे सवाल आयले. देखून आमी सडावजान उलयता आसतना म्हणटा एफेसाच्या पवित्र सभेन मोरयेक देवाची माता म्हणलो तो बिरोध दिलो आनी मोरी देवाची माता म्हणून शिकोवन दिली अशें म्हणटा. आनी एफेसाची पवित्र महासभा चलल्ली 430 आनी 1 इसवेंत, 431 इसवेंत.
पूण सवाल मोरये विशयांतले न्ही हांगासर, सवाल जेजू विशयांतले. ओके. देखून समस्यो जेजू विशयांतलो. जेजू मनीस जालो आनी मनशा सैम घेतलें. ओके. मनीस जावन संवसार येयलो अशें एक आमी म्हणटा जाल्यार ते कशें घडलें त्या विशयांतले सवाल ते. ओके. देखून ते सवालाक जाप दिता आसतना मोरयेकी लागू जावचे सवाल येता. देखून सवाल अशें, समस्यो कितें घडलो म्हळ्यार तवळच्या काळार दोन चिंतपा दिश्ट आशिल्ले. आमी म्हणटा स्कूल ऑफ थॉट. ओके. एक अंत्योखाची पवित्र सभा आनी अंत्योखाच्या पवित्र सभेंत जेजूच्या मनशा सैमाक महत्व दिवची पवित्र सभा. आनी त्या चिंतपा तळार त्या पाठ तळार जेजूच्या मनशापणाक ह्या मनशा सैमाक चडीत महत्व. ओके. पूण इजिप्ताच्या अलेक्झांड्रियांत आनी एक पवित्र सभा आशिल्ली आनी त्या अलेक्झांड्रियाच्या पवित्र सभेन जेजूच्या देव सैमाक महत्व दिवचें. देवाचो पूत मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो तें वाक्य घेवन ताका महत्व दिवन ताचे प्रकार शिकोवन दिवची. देख अशें म्हणटा आसतना दोन चिंतपा दिश्टी आशिल्ल्यो आनी ह्या चिंतपा दिश्टेक लागून असलो घुसपड एक सवालां थोडी आयिल्ली. आतां एफेसाच्या महासभेक येता आसतना सवाल घडिल्ले सदां 420 आनी 8 इसवे वेळार. त्या वेळार कॉन्स्टँटिनोपलाक एकलो पात्रियार्क आशिल्लो, ताचें नांव नेस्टोरियस आनी तो गांवान अंत्योक असो. ओके. अंत्योकांत न्हू हांगासर पात्रियार्क जावन आयिल्लो आनी तो पात्रियार्क जावन येता आसतना ताणें ताच्या थोड्या लागशिल्ल्या याजकांक घेवन आयिल्लो. देखून तांचे पैकी एकलो याजक कॉन्स्टँटिनोपलांत असले एक शिकोवन दिता आनी ताच्या शर्मावानी सांगता जेजू मनीस जालो, मोरयेन जेजूक ह्या संवसारी हाडलो तें सारकें, पूण मोरयेन देवाच्या पुताक संवसारी हाडूंक ना. मोरयेन देवाच्या पुताक संवसारी हाडूंक ना. कित्याक मोरयेक सादी स्त्री एक मनीस, मनशांतावन देव जल्मोवंक साध्य ना. मनशांतावन देव जल्मोवंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे चिंता अंत्योका जेजूच्या मनशा सैमा विशयांतले. देखून मोरयेतावन कोण जल्मालो? जेजू जल्मालो, पूण तो मनशा सैमाचो देव सैमाचो न्हय असले ताची ताणें शर्मावानी सांगलें. शर्मावानी सांगता आसतना ताणें आनी एक विशय थंय स्पश्ट केलो, मोरयेक देवाची माता म्हणूंक जायना. कित्याक मोरयेतावन मनीस जाल्लो, जेजू जल्मालो, देव जल्मो ना, देवाचो पूत जल्मोंक ना म्हणलें एक ताचें एक शिकोवन. तो व्हडलो घुसपट सुरू जाली. कित्याक म्हळ्यार हांगासर कॉन्स्टँटिनोपलांत ताच्याकी सुमार एका 100-150 वर्सां जावन तांणी तांच्या मागण्यांनी तांच्या गितांनी मोरयेक देवाची माता म्हणले त्या उतरांनी उल्लेख केल्ले. ते उल्लेख पयलेच आशिल्ले. आनी पवित्र लोकां मदें ह्या भावार्थ्यां मदें तसले गितां जायतीं आशिल्लीं. देखून थंय मोरयेक देवाची माता म्हणून उलो मारताले. आतां हो याजक येवन अशें शिकोवन दिता आसतना तांचे मदें घुसपट सुरू जाले. आतां खंयचें सारकें? मोरयेक देवाची माता म्हणचे गी न्हय गे? ह्या नवे शिकोवन दिल्ले प्रमाणे जेजू मोरयेक देवाची माता म्हणचे न्हय, मोरयेक क्रिस्ताची माता म्हणाजे, ह्या जेजूची आवय म्हणाजे, देवाची माता म्हणूंक नजो म्हणलें एक चिंता पायलें. तशें म्हणटा आसतना घुसपट सुरू जाली. आनी ह्या घुसपटेक लागून पात्रियार्क नेस्टोरियस आपल्या याजकाचो ताका पाठिंबो दिता, ताची पार्थ घेता आनी तो म्हणटा मोरयेक देवाची माता म्हणचे सारकें न्ही, क्रिस्ताची माता म्हणाजे, जेजूची माता म्हणाजे. कित्याक मोरयेतावन देवा एक जेजू जल्मालो. ह्या मोरयेन जेजू जल्मोवच्या मोरी कारण जाली मनशासपणा खातीर, ह्या मनशा सैमा खातीर म्हणून तसले. तशें म्हणटा आसतना घुसपट जाली. कॉन्स्टँटिनोपलांत जाल्ली ही घुसपट उरले कडेन फाशार जाली. अलेक्झांड्रिया मुसर पावली आनी अलेक्झांड्रियाचो पात्रियार्क सांत सिरील आनी सांत सिरील ह्या भावार्थाचे शिकोवणेंत घट आशिल्लो मनीस आनीक जायते समजून आशिल्लो मनीस. तशें आसतना ताणें थंय तावन हांगा पात्रियार्काक कॉन्स्टँटिनोपलाक पत्रां बरयलीं. पत्रां बरोवन असली घुसपट जाल्ली आसा आनी हाचे विशयान आमकां माहिती आयिल्ली आसा आनी हांगा सूख शिकोवन आसा. मोरयेक आमी देवाची माता म्हणूंकूच जाय, कित्याक म्हळ्यार मोरयेतावन देवाचो पूत आमकां लाभलो. असले एक चिंताप आयलें. आनी असले चिंताप ह्या परिस्थिती उपजता आसतना घुसपट सुरू जाली. आनी
ही खबर पापसाहेबाकी पावल्या वेळार पापसाहेबान सांगलें हांगासर एक जराल सभा आपोवची गरज आसा, महासभा आपोवन ह्यो समस्यो परिहार करची गरज आसा म्हणून चक्रवर्तीक विचारल्या वेळार चक्रवर्तीन थियोडोटस दुसऱ्यान महासभा आपयली आणि ही महासभा 430 इसवेंत ही महासभा चल्ली आणि हे महासभेंत सांत सिरिलान अलेक्झांड्रियाच्या पात्रियार्कान दिल्ली ती शिकवून परत चर्चा गेली आणि चर्चा घालता आसतना त्या सांत सिरिलान सांगच्यान सत आसा म्हूण दिसून आयलें देखून महासभेक आयिल्ल्या पवित्र सभेच्या बापांनी या फादर्स ऑफ द काउन्सिल म्हणटा तांणी सांत सिरिलाच्या शिकवणेक मान्यता दिली आणि ह्या शिकवणेन दिल्ले प्रमुख विशय कितें म्हळ्यार मोरी देवाची माता मोरी देवाची माता आणि मोरयेक देवाची माता म्हणून आपोवच्याक कारण आसा कारण कितें म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत सासणांत हांव देवा संगी आशिल्लो मोरयेंतावन ताणें मनशापण घेतलें देखून बेतलेहेमाचे खावनेर एक बाळक जल्माला तो बाळक मनीस न्ही तो देव देखून मोरयेन कोणाक जल्म दिलो देवाच्या पुताक जल्म दिलो देवाच्या पुताक जल्म दिलो देखून आमकां बेतलेहेमांत जल्माल्लें बाळ आमकां फावो जाल्लो एक सरवणदार मनीस न्ही मोरये मुखांतर आमकां फावो जाल्लें हें बाळ देवाचो पूत तर देवाचो पूत वय जाल्यार ताची आवयक ताका जल्म दिल्ले आवयक देवाची माता म्हणून आपोवचें वाजबी आनी तें सारकें म्हणलें एक शिकोवन आयली आनी ती शिकोवन एक मान्यता मेळ्ळी आनी तो सत आसा सत कितें म्हळ्यार मोरयेक देवाची माता म्हणलें मोरयेक देव करिना आमी परगटचें सत एकच जेजू देवासोबत मनीस जाला आणि हे मनीस जाल्लो तें घडीत सारकें घडीत आनी भावार्थान तें मानून घेता आनी तशें जाल्ल्यान मोरयेन आमकां देवाच्या पुताक ह्या संवसारी दिलो तिचे मुखांतर देवाचो पूत आमकां फावो जाला म्हणलें सत आमी परगटता ते ह्या सभेन ते मानून घेतिल्लें वय ताच्या उपरांत आमी पळयता कालसडान म्हणून वय महासभा कालसडान म्हळ्यार खंयच्या कडेन म्हणून एक दुसरी ही सभा कित्याक आपयली सादारण कितलो तेंप चल्ली आनी हातूंत कितें इत्यार्थ जालें वय आतां एफेसाच्या पवित्र महासभेंत एका सवालाक जाप मेळ्ळी आनी त्या सवालाक मेळिल्ली जाप मुखारून सुगेली आनी त्याच विशयांत सडीत चर्चा चलोवन आयली ही चर्चा चलोवन येता आसतना परत थोडे समस्या उदेले समस्या सादारण खूब जाल्लो एक 15 वर्सां उपरांत 15 वर्सां उपरांत परत कॉन्स्टँटिनोपलांत समस्या उब जालो थंयसर आशिल्ल्या मोनेस्ट्रींत आशिल्लो मठाधिपती अशें शिकयता जेजू देवाचो पूत वय मोरयेंतावन आमकां लाभलो तातूंत कांय दुबाव ना पूण मोरी तो आपल्या आवयचे कुशीन गर्भी सांबाळता आसतना देव तशेंच मनीस पूण ह्या संवसारी मोरयेन देवाक आमकां दिलो मनीस न्हय तसलें एक चिंता पायलें देखून आमी कितें म्हणटा हांगासर मनशां सैम देव सैम आमी कितें म्हणटा हाचे मदें परत घुसपड आयली देखून हे घुसपडे कारण त्या मठाधिपती ताचें नांव युटिकस आनी ताचे मुखांतर आयिल्ली घुसपड आनी ही घुसपड आयिल्ल्या वेळार ताणें चूक शिकोवन दिल्ल्या वेळार कॉन्स्टँटिनोपलाचो पात्रियार्क फ्लेवियन ताणें ताचे विशयांत तिदवण दिली कितें मठाधिपतीन शिकयल्लें आसा तें सारकें न्ही सारकें कितें म्हळ्यार जेजू देवाचो पूत आनी तो मनीस तशेंच देव तसलें म्हळ्यार शिकोवन ताणें दिली असली तिदवण दिली तिदवण दिता आसतना परत थंयसर घुसपड उरली पंगड जाले थोडे पंगड ना अशेंच जाय जे कितें मठाधिपतीन सांगिल्लें आसा तेंच सारकें जेजू देव सैम आसो आनी एकच सैम आसा ताजे थंय तसलें म्हणलें एक चिंता पायलें चिंता येता आसतना ती परत ती समस्या सगळ्यांनी विस्तारता आसतना
पापसाहेब लियां व्हरतो हां लिओ द ग्रेट लिओ द ग्रेट लियां व्हरत्यान हाका परत एक स्पश्टीकरण दिलें हां ताणें कॉन्स्टँटिनोपोलाच्या पात्रियार्काक फ्लेवियानाक एक पत्र बरयलें आनी पत्रांत जेजू मुनीस जाल्लें घडीत कितें हां आमी कितें म्हणटा मनशावतार जें घडीत म्हणटा या देवा सोबत मनीस जाल्लें घडीत म्हणटा ताचें महत्व कितें आनी कितें सकड तातूंत आटापून आसा त्या मिस्तेराची गुणाय कितें म्हणल्या विशयांत सोबीत एक पत्र बरयलें हां आनी त्या पत्रांत ताणें जायत्यो संगती विवरून सांगल्यो आनी तें पत्र आमकां आजुनूय गरजेचें तें महत्वाचें तें हो हो पूण तितल्यारच रावूंक ना समज सडी जावन आयलो घुसपोड सड जावन आयली आनी घुसपोड सड जावन येता आसतना पावसाहेबान महासभा आपोवची गरज आसा म्हणून एक रायाक विचारलेल्या वेळार या चक्रवर्तीन महासभा आपोवंक मोन केलें ना हो देखून थोड्या तेंपान दुसरो नवो चक्रवर्ती आयलो आनी नवो चक्रवर्ती महासभा आपोवच्याक कबलात दिता आनी 450 आनी 1 इसवेंत हां कॅल्सिडोनियाची महासभा आपयली आनी महासभा कॅल्सिडोनिया म्हणल्या शहरांत सरली ती कॉन्स्टँटिनोपोलाक लागीं आसच्या त्या सुवातेर ही महासभा सरली पवित्र सभेंत सरलेल्यो सुरविल्ल्यो 7 महासभा उदेंतीच्या गांवांनी सरलेल्यो आनी ह्यो पवित्र सभा ह्या गांवांनी सरलेल्यो पयली महासभा सरलेली निसेयांत निसेयाची महासभा ती कॉन्स्टँटिनोपोलाक लागीं आसचे थंयसरली आनी दुसरी महासभा कॉन्स्टँटिनोपोलांत सरली आनी कॉन्स्टँटिनोपोल उदेंतीच्या चक्राधिपत्याचे राजधानी जावन आशिल्लें तिसरी महासभा एफेजांत सरली आनी चवथी कॅल्सिडोनांत आनी कॅल्सिडोन कॉन्स्टँटिनोपोलाच्या लागींच आसा पांचवी आनी सवी महासभा परत कॉन्स्टँटिनोपोल शहरांत सरली आनी 7वी महासभा निसेयांत सरली अशें 7वी महासभा निसेयाची दुसरी महासभा जावंक पावली ओके आनी ही महासभा ऑक्टोबराच्या 1 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 1 तारखे पर्यंत 450 आनी 1 इसवेंत सरली हो हां हां 450 आनी म्हळ्यार आदली महासभा घडोवन 20 वर्सांनी 20 वर्सांनी हां वय. ओके ओके 20 वर्सांनी हां आनी हांगासर जेजू विशयांत जेजून मनीस जाल्ल्या त्या घडिता विशयांत कितें घुसपण आसली ताका सडीत स्पश्टीकरण मेळ्ळें हो आनी तें स्पश्टीकरण आजुनूय आमकां गरजेचें हो कित्याक म्हळ्यार तो वळ पर्यंत 450 आनी 1 इसवे पर्यंत हां त्या विशयांत शिकोवन आसली पूण ताका जाय जाल्ले जोक्ते शब्द मेळोंक नाशिल्ले हो आतां ह्या महासभेचेर जायते तर्क चलता आनी जायते जोक्ते शब्द थंयसर वापरलेले वरवीं जेजू विशयांत आसले ते शिकोवन आमकां स्पश्ट मेळटा कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत विशेशान नव्या सरल्यांत जेजू मनीस जाल्ल्या घडिता विशयांत विवर येयला ओके पूण जाय जाल्ले त्या आमकां त्या तसले शब्द वापरून ते विवरण दिवंक ना हां हां उपरांतल्या वर्सांनी उपरांतल्या शतमानांनी घुसपोड येता आसतना आमकां जोक्ते शब्द मेळोंक नात देखून कॅल्सिडोनियाच्या महासभेंत हाका जायते स्पश्टीकरण मेळटा देखून कॅल्सिडोनियाच्या महासभेन सांगिल्लें कितें तें आमकां गरजेचें ओके कॅल्सिडोनियाची महासभा अशें सांगता जेजू देवाचो पूत हां सस्नतावन आसलो हां तो मनीस जालो ओके मनीस जाल्ला त्या जेजू थंय हां 2 सैमा आसात हां तो देवाचो पूत देखून ताचें व्यक्तित्व देवाचें व्यक्तित्व हां ताचे ती 2 सैमा आसात मनशा सैम आनी दैवीक सैम देखून आमी अशें म्हणयेत इंग्लिशान सांगचें जाल्यार जीजस हॅज डिवायन पर्सन ही इज अ डिवायन पर्सन तो देवाचो पूत देखून तो दैवीक व्यक्ती डिवायन पर्सन ताचे ती 2 सैमा आसात ताचे ती मनशा सैम आसा ताचे ती देव सैम आसा ओके डिवायन नेचर आनी ह्युमन ह्युमन नेचर नेचर आनी ही दोनी सैमा ताचे थंय एक जाल्यांत हां देखून ती विंगड करूंक जायना थोड्या तेंपाक तो देव थोड्या तेंपाक मनीस अशें म्हणूंक जायना तो आपले आवयचे कुशींत गर्भ सांबाळले घडये तावन तो दोनी सैमांनी आसा हां देखून दैवीक व्यक्तित्व ओके मनशा सैम आनी दैव सैम दोनी ताचे थंय एक जावन आसात आनी ह्या व्यक्तित्वांत कसलीच घुसपड ना हो 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 तशें म्हणून
ह्या महासभेन सांगला. ओके. आणि शिकयल्ल्यांत आनीकय तातूंत गुंडायसो अर्थ आसा. कित्याक म्हळ्यार आतां खंयच्याय मनशा विशयांत उलयल्यार आमी आमचें सैम मनशा सैम, वय आमचें व्यक्तित्व मनशाचें व्यक्तित्व. पूण जेजूतय मात्र हा सगळ्या मनशा कुळांत जेजूतय मात्र देवाचें व्यक्तित्व आसा आणि देव सैम आणि मनशा सैम आसा. आणि तसले एक विशेषता जेजू मनीस जाल्ल्या घडींत आसा. ओके. इनकार्नेशन म्हणटा आमी इंग्लिशांत. देखून जेजू मनीस जाल्ल्या त्या घडींत आठापुना सो मिस्तर हो देखून एफेसाच्या महासभेन ती सवाल आयिल्ल्यान तेंच देखून एफेसाच्या महासभेन ताका विवरण दिलें पूण स्पश्ट ताका शब्द दिवंक ना तिल्ले. आतां 20 वर्सां उपरांत घडिल्ल्या ह्या महासभेंत ताका स्पश्ट शब्द मेळ्ळे आनी स्पश्ट शब्दांनी ते विवरण सांगलें. अशें ही महासभा बरीच गरजेची महासभा. ओके. कॅल्सिडनाची. ओके. आता असले एक म्हत्वाचे एक समस्या थंयसर परिहार जालो आनी लोकांक समजणी आनी परत दिली. पूण मुखार येता आसतना आनी कितले समस्या येते रावले. ताजे कोण आमी पळयता आनी 2 सभा आसले थंय तर आपयले पळोवंक मेळटात. कॉन्स्टँटिनाची दुसरी आनी कॉन्स्टँटिन तिसरी सभा महासभा. हे कित्या खातीर आपयले परत्यान सभा आपयले आमकां पळोवंक मेळटात. हांगासर कितें आसलें खंयच्या शातमानांत? वय 450 आनी 21 महासभा कॅल्सिडोनांत सरली. वय ती सोडून 103 वर्सांनी परत आनी एक महासभा कॅल्सिडोनांत चल्ली. कॅल्सिडोनांत कॉन्स्टँटिनोपलांत सरली. ओके. कॉन्स्टँटिनोपलांत 553 इसव्यांत सरली. 553 इसव्यांत. आनी ही चलच्या कारण आदल्या महासभेचेंच कितें कॅल्सिडोनियांत शिकयल्लें आसा तें थोड्यांनी स्विकार करूंक फाटीं केलें. आनी तें स्विकार करूंक तांणी फाटीं केल्लें ते ताचे विशयांत थोडी सूख शिकोवन तांणी थंय हांगा दिवन आयले आनी ती मुखारूंत गेली. ती मुखल्या 100 वर्सांक ती विस्तारून गेली थंय हांगा. तशें विस्तारून येता आसतना परत आनी एक महासभा आपोवची गरज पडली. स्पश्टीकरण दिवचे खातीर आनी एक महासभा आपोवची गरज पडली. विशय इतलेंच की ते सलवाल्ली पार्थ आसा ती सलवाल्ली पार्थ आपूण सलवाना म्हणून स्विकार करून इल्ले कश्ट मारतात. हांगासर पळोवंक गेल्यार सलवणी ह्या जैत न्ही भावार्थ गरजेचो. देखून थोडे फावटी आमी ते समजूंक आमकां कश्ट मारतात. एक आमचो वाद आनी एकल्यान स्विकार करून म्हळ्यार आमी सलवल्या म्हणून आमी चिंता सलवणी न्ही ती. कितें भावार्थ आसा तो भावार्थ आमी उखलना देडचो. थोडे फावटी भावार्था विशयांत उलयता आसतना चुकी घडटात सगळ्यांतय घडटात. कित्याक म्हळ्यार आमकां संपूर्ण जाणवायना. संपूर्ण जाणवाय अशें देवाक मात्र. तशें आसतना आमी देवा विशयांत उलयता आसतना भावार्था विशयांत उलयता आसतना थंय हांगा थोडी चूक जाता ती आमी स्विकार करची गरजेची. पूण स्विकार करूंक मन ना तिल्ल्या वेळार इल्ले समस्या उब जातात. आनी अशेंच घडलें. अशें 553 इसवेच्या वेळार परत आनी एक असलीच एक घुसपड थंयसर उदेंवन आयली. आतां जेजू मनीस जाला ताचे ती 2 सैमा आसात तर म्हणटा जाल्यार ते खंयच्या मापान आनी कसले रितीन ताचें तें व्यक्तित्व कसलें तसलीं सवालां उदेयलीं. आनी ती सवाल उदेता आसतना परत महासभा आपयली आनी ते महासभेक परत पापसाहेब हांव प्रतिनिधी आशिल्ले आनी तशेंच थंयसर सर्व बिस्प सांगाता मेळोन कॉन्स्टँटिनोपलांत ह्या विशयांत विचार विनिमय करून कितें कॅल्सिडोनाच्या महासभेन शिकयलां तें सारकें आनी तीच शिकोवन आमी मानून घेवचें म्हणून थंयसर निर्णय जाता. आनी देखून कितें सांगिल्लें येदोळ शिकयल्लें आसा फाटल्या 4 महासभांनी तें परत हांगासर स्पश्ट जावन शिकोवन दिलां. ओके. ओके. आतां आनी एक महासभे विशयान तुमी सांगलें कॅल्सिडोनाची तिसरी महासभा. कॉन्स्टँटिन तिसरी महासभा. कॉन्स्टँटिनोपलाची तिसरी महासभा ती याच समस्या मुखारून गेल्लो आनी एक समस्या. आतां जेजू मनीस जालो वय ताचे ती 2 सैमा आसात. मनशा सैम आसा देव सैम आसा. ओके. आतां सैम मात्र न्ही सैमा सांगाता आमचें स्वतंत्र आसा. ओके. विल्ल म्हणटा आमी फ्रीडम. आनी त्या आमच्या स्वातंत्र्याक ह्या इच्छाशक्तीक लागून आमचे चटवटक्यो चलतात. जर आमी कितेंय करता जाल्यार आमच्या स्वातंत्र्याक लागून या आमच्या इच्छाशक्तीक लागून विल्ल
आणि ताच्या प्रमाणेच आमचे ऑपरेशन आमचे कर्तव्य असतात. कर्तव्य देखून दोन संगती आसा हांगासर, इच्छा सकत आनी करचें तें काम. आतां जेजू थंय देव पोनी आसा मनशा पोनी आसा, दोन सैमा आसात. तर इच्छा सकत खंयची ती, देव सैमाची की या मनशा सैमाची? ओके तसले एक सवाल उदेलाय. आनी तत्वज्ञानाच्या चिंतपा प्रमाणे उलोवचें जाल्यार ते एक गरजेचेंच सवाल. कित्याक म्हळ्यार एक मनीस म्हूण सांगल्यार पावना, तो कशें काम करता आनी ताचें ती कसलें ते चिंता आपूं या कसलें ते व्यक्तित्व आसा तें समजोवचें गरजेचें. देखून तसले एक सवाल उपजाले आनी ते सवाल कॉन्स्टँटिनोपल दुसऱ्या महासभे उपरांत उपजाल्लें. आनी त्या सवालाक जायते फावटी जवाबी दिल्ल्यो आसात. आनी ते प्रमुख जावन मॅक्सिमस द कन्फेसर म्हणून सांत आसा पळय, आनी त्या सांतान दिल्लें तें विवरण वस्त गरजेचें आनी तें आजुनूय मानून घेतिल्लें आसा. देखून असले दुबाव आयिल्ल्या वेळार परतून महासभा आपोवची गरज पडली. 680 आनीक 1 इसवेंत 681 इसवेंत परतून कॉन्स्टँटिनोपलांत महासभा आपयली आनी ती तिसरी महासभा जावंक पावली. आनी हे तिसरे महासभेंत परत स्पश्टीकरण दिलें आनी शिकोवन दिली. आनी ती शिकोवन सगळे आदल्या महासभेचेर वंदोवन कितें कॅल्सिडोनियान शिकयलां, जेजू देवा सपूत दैवीक व्यक्तित्व, एक मनशा सैम आसा, एक देव सैम आसा, आनी हाचे मदें कसलीच घुसपड ना म्हणलें तें कितें शिकयल्लें आसा तेंच परत हांगासर तांणी परतून सांगलें. तर जेजू दैवीक व्यक्तित्व असो, पूण ताचे थंय मनशा सैम आसा, देखून ताचे थंय मनशा इच्छा सकत आसा. ह्युमन विल. आनी तो देव सैम असो, देखून देवाची इच्छा सकत ही आसा, ह्युमन डिवायन विल. देखून दोन सैम आसा जाल्यार दोन इच्छा सक्ती आसात. पूण इच्छा सकत आसा जाल्यार थंयसर कसलीच घुसपड ना. जेजूतय आसचे ते दोन सैमांचे सैम एक जाल्लें ते दोनूय सैमा एकच मापान वावर करतात. या देखून तो ऑपरेशन म्हणटा. डिवायन विल अँड ह्युमन विल ऑपरेट इन द सेम मॅनर विदाउट कन्फ्युजन. आनी ती जावन आसा ह्या महासभेची शिकवण. आनी ही दिल्ली शिकवणी परत जेजू मनीस जाल्लो आनी ते मनीस जाल्ले घडीत कशें आमी समजून घेवचें म्हणल्या विशयांत आमकां चडीत उजवाड दिता. हे साधारण दोन इच्छा शक्ती म्हणटा आसतना हे जेजूच्या जिणयेच्या निमाण्या गणितांचे एक उदाहरण ह्युमन नेचर एट द सर्वीस ऑफ डिवायन नेचर. जेजू बघता हे कष्ट म्हाका नाका म्हणून, पूण ही सबमिट्स टू द विल ऑफ गॉड. देवाच्या कुशेक तो आपणाकच काल करता. देखून ती थोडे फावटी आमकां अशें बघूंक पडटा दोन इच्छा शक्ती आसल्यार कशें एकामेका आपणात घे म्हणून. पूण मनशा सैमाचें चिंतप या कालें ताची इच्छा सकत ती दैवीक सैमाक काल जावन आसता आनी सांगात आसता. देखून सवाल उदेलें तेंच. आतां जेजू गेत्सेमनी म्हळ्यार कश्ट आलो, कुर्सार मेलो, तर खंयचे इच्छा शक्ती म्हणलें सवाल उदेलें आनी विचारलेलें सवाल तें. देखून महासभा सांगता ते दैवीक सैमातावन मात्र न्ही या मनशा सैमातावन मात्र न्ही, दोनूय सैमातावन आयिल्ले म्हणून हांगासर तुमी आतां हें पुरो विवरून सांगता आसतना म्हज्या मतीक एक चिंता पाहिलें. आजकाल मस्त मनीस म्हळ्यार अशेंत हांव एक प्रिचर म्हूण सांगून पवित्र पुस्तकान घेवन तो ताजें विवरण दिता आनी हांव एक पास्टर म्हणटा, ताज्या उपरांत हांव एकलो प्रिचर म्हणटा अशें म्हणटा. पूण हे पवित्र सभेची चरित्र आमी जर तर चड आनी चड शिकल्या जर ते दाडा मात्र आमकां भावार्थाची सताय कशें उपजोवन आयल्यांत आनी वाडोवन आयल्यांत, कितलें तर्क जालां हाज्या फाटल्यान तें परत समजल्यार आमकां कळटा. आमकां समजत काय म्हणून सांगल्यार हे संप्रदाय पवित्र सभेचो कितलो म्हत्वाचो घे म्हणून. होय, नातल्यार खंय एक वाऱ्यार तावन एकलो कोण गेलो आनी कालें सांगता हें पुरो फाटतळ नासतना भोव अपुरबायची संगती. पवित्र सभेचे चरित्र जाणा जावची कशी वाडावळ जावन आयल्या ही पवित्र सभेची सतांगी म्हणून भोव अपुरबायची संगत.
8व्या शतमानात एक साधारण एक थंयसर एक एका रितीचे सूख समजोणींगी या एका नमूनेचे दुबावांनी पुरा इकॉनोक्लाझम या इकॉनोक्लास्ट म्हणून एक संगत आयली म्हणून सांगल्यार रुपणी आमी रुपणी करी येता गी या ते सारकें गी सूख गी देवान कसलें रुपणें करूनचो म्हूण सांगलां देवाचें देखून असले एक समाजचो थंयसर उदेल्लो पळोवंक मेळटा ह्या विशयान कांय इल्लेशे सडीत समजून दिव येता की कसो तो समाजचो उदोवन आयलो आनी त्या मागीर ताका कशी जबाब दिली पवित्र सभेन. हय देखून देवान दिल्लो उपादेश आसा मुजे भायर हेर देव आसनाये आनी खंयचेच वस्तूंक तुमी आराधन करिनाये म्हणून आनी त्याच पाठथळाचेर थोडे धर्म आसात आनी त्या धर्मांनी इमाजी या रूपनी आसूंक नुजो म्हणलें एक चिंताप आसा आनी तें चिंताप पवित्र सभेच्या सुरवेल्या थोड्या वर्सांनी आशिल्लें कारण कितें म्हळ्यार जुदेव धर्मांतावन आयिल्ले हे क्रिस्तांव येता आसतना असलें चिंताप आशिल्लें आनी दुसरें जावन त्या पवित्र सभेच्या सुरवेल्या शतमानांनी विशेष जावन एशिया मायनरांत जायते हेर जातीचो लोक आशिल्लो जेंटायल्स म्हणटा आमी मिस्टीक कल्ट्स म्हणटा आनी ते रुपणी वापरताले रुपणी मात्र न्ही ती रुपणी तांकां रूपणे या देवाचो उगडास काडूंक न्ही पूण ती रुपणीच देव म्हणून आराधन करताले देखून आमी बॉम्बिया पुजा म्हणटा रुपण्याकच देव करचें रुपण्याकच देव करचो आनी तसो तांचे मदें ती संप्रदाय आशिल्ल्या वेळार पवित्र सभेच्या बापांनी तशेंच सुरविल्ल्या पवित्र सभेन रुपण्याक चड महत्व दिवंक ना बदलाक जेजूचे शिकोवन एक महत्व दिलो पूण दुसऱ्या आनी तिसऱ्या शेंकड्याक येता आसतना त्या रुपण्याक थोडें महत्व दिसून आयलें देखून जेजू बऱ्या गवळ्याचे पिंतूर सांतांच्या फोंडाचेर सोडयलेलें मार्तिनाच्या फोंडाचेर सोडयलेलें या कॅटेकुम्स म्हणटा हांव आनी त्या कॅटेकुम्सांनी जेजूच्या उंड्या मासलेचें तसली पिंतुरां सोडयलेलीं आमकां पळोवंक मेळटात आनी ती तिसऱ्या शेंकड्याक चवथ्या शेंकड्याक त्या वेळार तावन आयिल्ली तशें म्हणटा आसतना रुपण्यांक महत्व दिवचें आमकां दिसून येता पूण 8व्या शेंकड्याक येता आसतना समाजचो दुसऱ्या रितीचो जाता आनी हो समाजचो उदेंतीच्या पवित्र सभेंत उब जाल्लो कॉन्स्टँटिनोपलांत उब जाल्लो समाजचो 720 आनी 6 इसवेंत 726 इसवेंत 720 आनी 6 इसवेंत लियांव तिसरो म्हणलो चक्रवर्ती आसलो आनी त्या चक्रवर्तीन एक नियम हाडले कोणेंच रुपण्याक मान दिवंक नजो आनी आशिल्ली रुपणी सगळी नाश करीचे तसलें एक ताणें डिक्री दिली आदेश दिलो आनी तो आदेश दिल्ल्या वेळार थंयसर प्रतिभटन सुरू जालें ताका विरोध पण लाभलें चक्रवर्तीन असलो आदेश दिवच्या कारणां आशिल्लीं एक कारण थंयसर ताच्या राजांत मोहम्मडियन्स आशिल्ले जुदेव आशिल्ले आनी ते रुपण्याक मान दिनातिल्ले तांकां रुपणी जायनातिल्ली देखून तांकां तांचें मन वय करच्या खातीर तांकां समाधान करच्या खातीर एक दुसऱ्या रितीन ह्या रुपण्याक चडीत महत्व दिल्लें मठांनी मोनॅस्ट्रीज म्हणटा आमी मठवासी जिवितांत आशिल्ल्यांनी आनी ते चड महत्व दिताले आनी हे मठवासी त्या वेळार बडवून मनीस पवित्र सभेंत तांणी सांगिल्लें चलतालें आनी ते बरें चिंताप दिवच्याक ते बारीक गरजेचे मनीस आतां मठवाश्यांक नियंत्रण दवरिचें जाल्यार ताका एक हातेर जाय आशिल्लें ते हातेर जावन रायान तसलें हातेर वापरलें देखून एक राजकीय कारण म्हणून येता आमी भावार्थाचें कारण न्ही देखून कितें चक्रवर्तीन वापरलें एक वाट राजकीय फायद्या खातीर त्या मठवाश्यांक आनी तशेंच हेर संगती गामानान दवरून एक आदेश दिलो आनी प्रतिरोध आयिल्ल्या वेळार परतून 4 वर्सां उपरांत आनी एक आदेश दिलो चक्रवर्तीन कोणेंच रूपणी वापरूंक नजो म्हणून आनी ती तो आदेश दिल्ल्या वेळार परतून घुसपट उदयलो घुसपट मात्र न्ही चक्रवर्तीक बोळ आशिल्ले वरवीं ताणें कश्टूंक सुरू केलें देखून
रूपनी वापरतले जायते जावन माठवासी आसले मांग्स मोनास्ट्रींत आसले आनी तांकां सुमार जाणांक कश्टिले आनी थोड्या जाणांक जिवीशी मारले आनी असले संगती घडल्यो आनी तो व्हडलो पापसाहेबान आनी अस्तंतेच्या पवित्र सभेन रूप निवापारच्यांत समस्यो ना म्हणल्या विशयांत शिकोवणी दिल्ली आसा. कित्याक म्हळ्यार ग्रेगरी वर्त्यांनी ताच्या आदींच दिल्ल्या थोड्या बरपांनी रूपनी वापरल्यान समस्या नात. रूपण्याक आमी देव करिना, रूपणी आमकां त्या व्यक्तीचो उगडास मात्र हाडतात आमी म्हणल्या विशयांत शिकोवन दिल्ली आसा. देखून असलो समस्यो आतां 8व्या शेंकड्यांत उदक येता आसतना ताच्या विशयांत बरी शिकोवन दिल्लो व्हडलो पवित्र सभेचो बाप म्हूण नांवाडलेलो जुआंव दामाशीन, दामास्काचो सांजुआंव, ताका जॉन दामाशीन म्हणटा आमी. आनी ताणें एक बरयलेलें पुस्तक आसा, आमी कित्याक रूपण्याक मान दिता ह्या रूपण्याक महत्व दिता आनी ती शिकोवन बारीस अर्थाबरीत शिकोवन आनी ही शिकोवन असलो समस्यो उदक येता आसतना पापसाहेबान परत एक महासभा आपयचे म्हणल्या विशयांत मानावी केली आनी चक्रवर्तींनी ताका कसलेंच गमन दिवंक ना. पूण 1781 इसवेंत एक महासभा आपयली आनी त्या महासभेंत ह्या रूपण्याक मान दिवचे सारकें आनी दिवंक जाय म्हणल्या विशयांत निर्णय आयलो. पूण हाच्या फाटल्यान एक शिकोवणी आसा आनी ती शिकोवन आमी समजोवची गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी असले एक चिंता आमचे लायक सवाल उदेवचे आसा, तुमचे मदें कसलेंच रूपनी आसनाये म्हणून पोरण्या सोल्ल्यान सांगिल्लें आसा तर आमी कित्याक इमाजी दवरच्यो, पायनेलां दवरची या कितें पिंतुरां दवरची म्हणलें. महासभेन ह्या विशयांत सारकी जबाब दिल्या. देखून जबाब दिवंक तांणी पयलें दिल्ली शिकोवनूच वापरल्या. देखून निसेयाची दुसरी महासभा 780 आनी 7 इसवेंत 1787 इसवेंत जाल्ली ती आनी त्या इसवेंत त्या महासभेन दिल्ली ती शिकोवन गरजेची. आनी निसेयाची दुसरी महासभा सांगता आमी रूपण्याक देव करिना, कित्याक दोन रिती आसात, दोन संगती आसात. एक आराधन करचें आनी एक मान करचें. आराधन त्रिएक देवाक मात्र, बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, हेर कोणाकच आराधन ना. देखून एकल्याक मात्र देव म्हणून वळखून घेता. पूण भाग्यवंत मनीस आसात आनी भाग्यवंत मनशाची रूपणी आसात ताका आमी मान मात्र दिता, वेनेरेशन. देखून तांकां आमी मान दिता पूण तांकां देव करिना. देवाक दिवचो तो स्थान, दिवचें तें स्थान, देवाक दिवचो तो मान बिलकुल ह्या भाग्यवंत व्यक्तीक जावं दी या भाग्यवंत रूपण्याक या पिंतुरांक जावं आमी दिना. तर पिंतुरां वापरचें सारकें घी. आनी निसेयाची दुसरी महासभा सांगता सारकें, कारण कितें म्हळ्यार कॅल्सिडोनियाच्या महासभेन शिकोवन दिल्ली आसा जेजू विशयांत. जेजू मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो, देव सैम आसो आनी मनशा सैम आसो. तर देव सैम आसो आनी मनशा सैम आसो जेजू आमचे मदें जियेला जाल्यार जेजू कशें जियेल्लो त्याच्या विशयांत आमकां कळीत आसा. ते आमी पिंतुरांनी घालच्या कसले समस्या ना. आनी ते जेजूचो कुरीस जावं दी, ताबोर दोंगरार तो रुपांतर जाल्लो जावं दी, या एवकारिस्त घडिल्लें तें पिंतूर जावं दी, ते आमी पिंतुरा रुपार आमी दाखयलें जाल्यार त्या पिंतुराक देव करिना आमी. त्या पिंतुराक जेजू देवाचो पूत म्हणना. आमी कितें म्हणटा तें पिंतूर आमकां जेजूचो उगडास हाडटा, जेजूचो उगडास हाडटा. जेजून एवकारिस्त घडयलें हें घडीत आमच्या मोतीक हाडटा आनी तें हाडचे खातीर पिंतूर आमकां उपकारता. देखून तशें आमी घेतिल्ले वरी कसलोच समस्या ना म्हणून त्या महासभेन शिकयला. निसेयाच्या दुसऱ्या महासभेन आमी वापरच्या रूपण्या विशीं या पवित्र पिंतुरा विशयांत दिल्ली शिकोवन आमकां बारीस गरजेची. आनी पवित्र महासभा अशें सांगता, आमी संपूर्ण सत्रायेन आनी नाजुकायेन आदेश दिता की मानाच्या आनी जिवी दितल्या खुर्साचें रूपणे पिंत्रायलेली वा मोजाईकांत केल्ली वा इतर जोगत्या वस्तूंनी केल्ली मानाची आनी पवित्र रूपणी
देवाच्या पवित्र इगर्जांनी, पवित्र वस्तूंनी आनी लितुर्जीक नेसनाचेर, वणटीर आनी पायनेलार, घरांनी आनी परगट सुवात्यांनी दवरियेत. ही रुपणी आमच्या सम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची आनी आमचे पाप खत नासलेले देवाची माता भाग्यवंतू मायेची आनी भाग्यवंतू भडव्यांची आनी खंयच्याय भाग्यवंतू व्यक्तींची जावंक जाय. अशें निसयाची दुसरी महासभा आमकां सांगता. ही रुपणी जेजूची, आंकवार मोरयेची, आंज बोडव्यांची आनी भाग्यवंत व्यक्तीची मात्र. हेरांची रुपणी ती भक्तीपणाक वापरची न्ही. आनी ही पवित्र रुपणी इगर्जांनी, आमच्या घरांनी आनी मानाच्या सुवात्यांनी आमी दवरूंक जाय म्हणून आमकां महासभा शिकोवन दिता. आनी तेच शिकोवन आमी आजून पाळटे आसा. देखून आमी इमाजी वापरता, रुपणी वापरता, भाग्यवंत मनशाची पिंतुरां वापरता. आनी हे पवित्र सभे महासभेन शिकोवन दिता आसतना स्पश्ट केलां सगळ्यांची पिंतुरां न्ही, जेजूची, भाग्यवंत अंकुवार मोरयेची, भोडव्यांची आनी सांता भक्तांची, तितल्या जाणांची मात्र. देखून दुसऱ्या मनशांची पिंतुरां आमी कितें आमच्या देवासपणा खातीर, भक्तीपणा खातीर वापरूंक ना. तांची पिंतुरां आमच्या घरांत ही अशी येत ते आमी तांकां गौरव दिवच्या. आमच्या मालगड्यांची जावं दी या हेरांची पिंतुरां दवरतात ती दुसरी गजाल. हांगासर आमच्या भक्तीपणाक वापरचे पिंतुरां विशयांत त्यो संगती ह्या महासभेन आमकां शिकयल्यात. मोगाचो न्हू, आज आमी आमची भावार्थाची सतां कितें आसात आनी ती कशी वाडोवन आयली, म्हळ्यार एकच फावटी ती कोणेंगी कशेंगी दिल्ली न्ही, बगार ताका एक वर्ते पाट तळ आसा. मस्त चर्चा हाज्या फाटल्यान जाल्या. हे सारकेंगी, ह्या सुखुगी आनी दोनी चिंतपां, म्हळ्यार एका कुशीन एक सभा आनी एका कुशीन आनी एक पंगड, दोन रितीची चिंतपां एकामेकाक ती तद्विरुद्ध जाता आसतना सगळ्यांनी सांगता मेळोवन कशें हाचो इत्यार्थ केला आनी कशें सतां ही वाडोवन आयल्यात आज आमी कितें पातयेता ती आमी ह्या पवित्र सभेच्या चरित्र्याच्या शिकवणेंत आमकां शिकोवंक मेळटात. आनी आज आमी असल्या महासभा एफेसाची, ताजे उपरांत कॅल्सडनाची आनी कॉन्स्टँटिनोपलाची, निसियाची असल्या महासभांनी कशें सक्कडी चर्चा चल्ले, सगळ्यांनी सांगता मेळून तांचो दुबाव परिहार करचें तें काम केलें. वर्तें काम आमी सडीत ह्या विशयान समजल्यार आमकां कळटा आमी जें कितें आज पातयेवन आसा तें कशें वाडोवन आयलें गी म्हणून. आनी असली भोव अपूर्बायची शिकवण मानादीक दोतोर राजेश रोजारियो हांणी आमकां दिल्या. आनी ताका देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादराबाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. परत हे बोटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं. ह्या शिकवणा विशयांत, ह्या पवित्र सभेच्या चरित्र्यांतल्या इतर खंयच्या संगती विशयांत तुमकां कांय विचारूंक आसा जाल्यार दयेकर विचारात. आमी पाद्राबा लागीं विचारल्यार तो आमकां अध्ययन करन बरी समजोणी दिता. देखून वॉट्सॅपार तुमी विचार येता 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com. तुमकां परत हे पोटी देव बरें करूं म्हणटा. समट आणि सावाला
पार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावार संता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावार आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावार मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.